भक्तीनुर बेंतू काना भरताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानताव झिणयेत आमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसला राखलाय दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवोट आयला कोपांत क्रिस्त जेजूच्या भक्तीनुर बेंतू काना वळताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता दिनयेत आमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो सद्या घडाच्या 28व्या इतराच्या दिवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मोराची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटूंक फुडें सरया कोरोना पिडी निमती इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य जायना तशें जाल्यार सर फिरगस घरां खातीर भाव भयणी खातीर कुटुंबदारां खातीर तशेंच परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तशेंच पिडे वरवीं आनी इगर्जे थोडे कडेन उक्त्यो जावनांत असले संदर्भार मिसाचें बलिदान भेटूंक आशेतल्या सर भाव भयणी खातीर हे माध्यम मुखार मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा हे संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा प्रतिनिधी परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तशेंच कस्तान नश्ट वळख जाल्ल्या खातीर विविध विडेशिडेक वळख जाल्ल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सरस्पर देव आमकां समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालून मागता आसतना अर्गां जावन मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सादो कतार देवदीन जॉन लोबो हाच्या मरणाचो पयल्या वर्स सुगडास कडून मीस दिता आल्बर्ट लोब आनी कुटाम पानवेल मुंबई निवन डिकुन्ना हाच्या 5व्या वर्साच्या जल्मा दिसांदर्भ अर्गां मीस दिता नेल्सन आनी फ्लेवी डिकुन्ना मुंबई अर्गामी स्थित जॉयस आनी नॉर्बर्ट डिसोसा मुद्रंगडी हे सर्विरेत बसोत मागी हांव समेस्त बसोत मागी जे कोण मागतान बसयलां तांचो उडास कडून तांचे बसोत हे विशयाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो संवसारीक ग्रेस्त काय वर्तेने बगार सर्गींची जाणवाई वर्ती म्हणल्यार सत देवाचे उतर आयच्या देवस्तुतेंत आमकां प्राप्त करता संवसारीक संगती पटल्यान लेखा वर्तूस कदर दवन आसतना सोम्या पटल्यान वचून सर्गींची जाणवाई जोडोवंक आनी ह्या मुखांतर जैतचे मनीस आमी जावंक जायसची कृपे देणी मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागून घेवया ही घडी बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया नितळकाळ समानाने पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां आमी तयार करया मंगळ सोम्या आयच्या सुवातेंत क्रिस्त तरणाट्याक तुवें तुजो पाटलाव करूंक आपोवणें दिलें पूण संवसारी संगती फाटल्यान रावतल्या ताका तुजो पाटलाव करूंक पुरसोत ना जाली असलेच परिस्थितींत थोडे फावटी आमी आसा ह्या क्रिस्त तरणाट्या बरी आमी जाल्ले आसा तुजो पाटलाव करूंक इन्कार केल्लें आसा संवसारा फाटल्यान धांवूंक आमी तयार जाल्लीं आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून बगसन हें मागोवन म्हणटा सोम्या उड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय तुवें क्रिस्त तरणाट्याचेर मोगान दिश्ट घाली सोम्या पूण तरणाटो तुजेर दिश्ट घालूंक सलवलो आमी थोडे पुटी त्याच जाग्यार वचून तुजेर दिश्ट घालूंक सलवल्या तुजे दिश्ट घालूंक आमकां नाका जाली ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा
तिरस्कार केल्लो आसा पश्चाताप तो मुसुमिया आनी बुक्सने मुगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय मोडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट मुगळ समया जाणवाई सर्गींची बोवर्ती ते जाणवायेन आमी कितेंय आपणावंक शकता म्हणलें सत तूं आमकां दिताय पण सर्गीच्या जाणवायेक आमी लब्ध नासतना संवसारी कुशलकाये खातीर संवसारी उडवेकाये खातीर आमी दवरलें आसा ह्या मुखांतर तुका तशेंच पेल्याकी आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव समया उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय मोडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बुकसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एक घडी बरे दोळे धांपी आमच्या आमच्या गरजा खातीर विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करुण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे अत्रे आनी सदां त्यो शेवटा पावोंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना जाणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवयाचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंड आनी शिंवासना प्रासड हांवें ती पासन केली तिजे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच न्हय म्हूण हांवें लिखलें कसलेंच आमुलीक माणीक हांवें तिजे कडेन सर करिना कित्याक तिजे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोर रेंव आनी तिजे मुखार रुपे म्हणल्यार माती भलायकी आनी सोबाये प्रास हांवें तिजो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिजो परजळ केदींच पालवना तिजे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली देवाचें उतर हें
देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण विसरून दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मोग. केदोळ पर्यंत रागान रावताय तुझ्या साकराची तुका बिमोती सो. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या. दीस उजवात आसतना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हरे दिसा आनंद उल्हास आमी भरच्या. तुवें आमकां कश्टां दगदां उंडी केल्ली त्या दिसा. विघ्नां आनवरांनी आमी सरले जिणये सरी जावन आतां आमकां सूख संतोश दी. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आणि आमी आनंदान भरतेल्या. एब्रेवांक बरयल्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. पाजले 2 तारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसले प्राण आनी आत्मो संद आनी आडासो सार सयत मेकले करता पर्यान विदोंकू ताका सकत आसा. मनशांच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना ते परकिता. सगळे सृश्टेंत देवाची सृश्टी भायर लिपोवन आसले कांयच ना. सगळे ताचे उजेर उपते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी. कित्याक सर्गीचे राज करेंस तांचे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरसीन धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरसी दिमी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सुरी नाका, फोटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापाय मान दी. तो जाप दिन म्हणालो, मिस्त्री हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळून आयलां. तो जेजून ताचेर मोगान गल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू
दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाठीं गेलो, कित्याक ताका येतेस्त आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचे दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणूंक लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिकोवंक कितले कश्ट मारतले. ताचीं हीं उतरां आयकून शिस्त टक जालें. पण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिकोवंक कितले कश्ट एक खरेंपणी सुयेच्या बुरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रिस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितलेस सारेक वचना. हें आयकून ते आनीकी चड अजाप जाली. तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हणून एकामेका ते म्हणाले. तो जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्ही, देवाक सर्वसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सत सांग तुमकां सांगता, कोणीय म्हजेक पसोत आनी सुवार्थे पसोत आपलें घरदार आवय बापायक, भाव भयणींक, भुरग्यां बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगातास दगदणी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, भुरग्यांनो, साजुदाच्या भक्तिकानो, जेजू लागीं आयलेले कोण सुनिराशे जावन फाटीं गेल्ले नांत. जावंक पुरो प्रद्वाराक सांपडलेली स्त्री फातरांचे मारकोन मरणाच्या बियान जेजू जशी आयिल्ली, आकांतान आयिल्ली, खावजणीन आयिल्ली, रोडोन आयिल्ली, कंतीन आयिल्ली, बेजारायन आयिल्ली, पूण पाटी वेताना ती संतोशान गेली. समारिताची स्त्री जेजू जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं उबो आसतना दनपाराच्या बारार उदक व्हरूंक आयिल्ली. ती संतोशान आयिल्ली न्ही, दुखांनी आयिल्ली. ती दुखांत आसली, ती बेजारांत आसली, ती कंतींत आसली, विविध समस्यांनी तिका वेडो घडलो. आनी ह्या संदर्भार जेजूक थंयसर ती मेळटा. आनी जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ती संतोशान फाटीं वचना, ती दुखान फाटीं वचना, ती रडण्यान फाटीं वचना, कंतीन फाटीं वचना, बगार संतोशान ती फाटीं वेता. जाकेव जेजू मेळोंक आशेतालो, कित्याक तूं कंतिश्ट जाल्लो, तूं बेजारांत आसलो, तूं दुखांत आसलो, एका रितीच्या मानसीक वत्तडाक तो बली जाल्लो. आपणाक जेजू पळयचे म्हणली आशा ताका आसली. आनी जेजू तो पळयता आनी जेजूच्या घर आनी जेजूक तो पळयता आनी जेजू जाकेवाच्या घरा वेता. आनी जाकेवाक जेजूक पळयल्या उपरांत जाकेव कंतिश्ट जायना, संतोश बरी जाता, संतोशान ताचें जिवीत बदलता. मातेव सुंगा गाट्यार बसून आसलो, तो जेजूक पळयता, जेजू ताका पळयता आनी जेजूचो पाटलाव तो करता. कंतिश्ट, पातकी आनी बेजारान म्हूण आसलेलो तो संतोशान ताचें जिवीत सोडूंक फुडें चलता. जावं पुरो जायते कोडकार आयिल्ले, जायते पातकी आयिल्ले, जायते पिडेस्त जेजू लागीं आयिल्ले, सगळे दुखान आयिल्ले, कंतीन आयिल्ले, बेजारान आयिल्ले, संतोशान फाटीं गेले. आयच्या सुवातेंत आमी पळयता एक मनीस, जावं पुरो तो ग्रेस्त तरणाटो वा ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं येता, पूण तो संतोशान फाटीं वचना. तो जेजू लागीं येता, कंतींत येता, बेजारांत येता तो, पूण त्याच बेजारान, त्याच कंतीन तो फाटीं वेता. कित्याक? पळया, तूं जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, बऱ्या मिस्त्री, बऱ्या, तूं बरें करतलो, तूं पिडेस्तांक गूण करतलो, तूं देवसार धांवडयतलो, तूं पिडा शिडा गूण करतलो, तूं मेल्ल्यांक जिवंत करतलो, तूं भुकेल्ल्यांक जेवण दितलो, तूं बरो बरो, तूं कोणेंच तुका तुवें वायट केलें ना, कोणाकच तुवें वायट केलें ना, बरो. आनी जेजू म्हणटा, तूं बरो म्हणून का कित्याक म्हणटाय? बरो आसा तो देवच. वय जेजू जाणा आसलो आपूण देवाचो पूत,
देव सर्व बरो तशें तुमी जायचे सर्व बरीं आनी आपुणूय सर्व बरो म्हणून जेजू हांगासर समर्थन करता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. कित्याक तो देव सपत तो बापाक वळखता, बाप पुताक वळखता आनी बाप सर्व बरो आनी जेजूय सर्व बरो. पण हांगासर जेजू म्हणटा तो तरणाटो जेजू लागीं एक सवाल करता, बरें मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करी जाय? सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करी जाय? आनी जेजू म्हणटा उपादेश पाळ. उपादेश खंयचे ते उपादेश? जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, फोडसाक सांगनाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापाय मान दी. हांगासर 6 उपादेश मात्र आसात. हांगासर 5 उपादेश उरले 5 दिवन सांगूनान. कित्याक हो ग्रेस्त मनीस हे 5 उपादेश पाळिनातलो. एक, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, फोडसाक सांगनाका, तुज्या आवय बापाय मान दी आनी हेरांक लुकसाण करी नाका. देवाच्या 10 उपादेंतले 5 उपादेश हांगासर आसात. आनी हो ग्रेस्त मनीस म्हणटा खंयचे ते उपादेश? खंयचे? आनी जेजू म्हणटा हे 5 उपादेश सांगता. तो सांगतना तो ग्रेस्त तरणाटो म्हणटा, मेस्त्री हे सगळे उपादेश म्हज्या भुरग्यापणांतावन हांव पाळना येयलां. सगळे उपादेश म्हज्या भुरग्यापणांतावन हांव पाळना येयलां. आनी कितें करीचें सांग? कित्याक हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हाका दोतोर नासली. हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हज्या आबान म्हाका शिकयलां, म्हज्या व्हडली मायन म्हाका शिकयलां, म्हज्या पप्पान म्हाका शिकयलां, म्हज्या मम्मीन म्हाका शिकयलां, म्हज्या इस्कॉलाच्या टिचरीन म्हाका शिकयलां 10 उपादेश. आनी ते हांव बायपाट करना, हांव जिवन आसा बायपाट करना. दांत दांत हांव बरयतां, दांत 10 मार्क्स हांव काडटां. आनी कितें करी जाय सांग? हांगासर जेजून ताका 5 उपादेश मात सांगले. चोरी नाका, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, फोडसाक सांगनाका, तुज्या आवय बापाय मान दी आनी हेरांक नुकसान करी नाका. इंत तो कर नासलो. हें करून तो ग्रेस्त जाल्लो. हें करून ताची ग्रेस्तकाय ताणें वाडयल्ली. देखून म्हणटा तुवें तें करचें न्ही. पूण जाल्यार तो बासता बासता बासून म्हणटा आनी कितें सर्तीक हांवें करीचें तें म्हाका सांग. आनी कितें सर्तीक करी जाय तें तूं म्हाका सांग. आनी जेजू म्हणटा तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. एक काम मात्र बाकी आसा. तुजें कितें आसा पळय तें पुरा वीक. कित्याक तुवें देवाचे उपादेश मोडून तें केल्लें. देवाचे उपादेश मोडून केल्लें. कित्याक म्हळ्यार जिवीशी मारन, फोडसाक सांगून, चोरी करन, तशेंच आवय बापाय मान दिनासतना, तशेंच प्रद्वार करून, असले वायट संगती दवरून, हेरांक नुकसान करून तुवें आपणायल्लोय संगती ह्यो इग्रेस्तकाय सगळी वीक. आनी जे कोणाक दिवंक फावो तांकां तें दी आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ह्या ग्रेस्त मनशाचें तोंड बावलें. तो कंतिश्ट जालो. कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो. पळया, एका रितीचो स्वार्थ, एका रितीचो आबलेशपणो, एका रितीचें खोटेपणो, अनितपणो काळजान दवरन जेजूक तो पळोवंक आयिल्लो. जेजूक सवाल विचार करूंक आयिल्लो तो सर्गीचें राज्य कशें जोडयेत म्हणून. आनी जेजून ताची सूख दाखोवन दिली. तुज्या प्रद्वारपणांत, तुज्या तुवें कुनी केल्ल्यांत, तुवें चोरी केल्ल्यांत, तुवें फोडसाक सांगिल्ल्यांत, तुज्या आवय बापायक मान दिनासतल्ल्यांत, तशेंच तुवें हेरांक नुकसान केल्ल्यांत ग्रेस्तकाय आपणायली. त्या ग्रेस्तकायेन तुका सर्गींच्या राजा वचूंक जायना. ती वीक आनी मेळ्ळलो दुडू जे कोणाक फावो तांकां वांट आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. तरणाटो कबूल जालो ना. ग्रेस्त मनीस कबूल जालो ना. कित्याक पळय हांगासर देवाचें उतर म्हणटा जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना सांगलें, मोगान सांगलें तुजें आसलें सगळें वीक. पूण ह्या तरणाट्यान, ह्या ग्रेस्त मनशान
जेजूचेर दिश्ट घालूंक मन केलें ना. पळया जावंक पुरो ती प्रद्वाराक संपडलेली स्त्री, जावंक पुरो कानानगन स्त्री, जावंक पुरो सामारिताची स्त्री, जावंक पुरो झाकेव, जावंक पुरो माथेव वा कोणीय पिडेस्त जेजू लागीं आयिल्लेले जेजूचेर दिश्ट घालताले. जेजूचेर जावंक पुरो रक्तस्रावाची स्त्री जेजूचेर दिश्ट घाल्ली. आयली सगळीं रोडोन आयिल्लीं, कंतिश्ट जावन आयिल्लीं, पाटी येतना संतोशान गेलीं. आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, सगळ्या सुवार्तेंत आमी पळयता, एक मात्र मनीस हो ग्रेस्त मनीस जेजूचेर दिश्ट घालनासतना फाटीं गेलो. जेजूचेर दिश्ट घालनासतना फाटीं गेल्लो एक मात्र ग्रेस्त मनीस हो तो कंतिश्ट जालो, तो बेजारान भरलो, ताचें तोंड बावलें, संतुश्ट तो जालो ना. आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर पळया जेजूचे दिश्ट घाले सगळे संतोशान बदलले. जाकेव जावंक पुरो आनी कोणीय जावंक पुरो, कित्याक जेजून ताचेर दिश्ट घाली, ताणें जेजूचेर दिश्ट घाली. हांगासर जेजून ह्या ग्रेस्त मनशाची दिश्ट घाली, काकुळतीची बिरमोतीची मोगाची दिश्ट, पूण ह्या ग्रेस्त मनशान जेजूचेर दिश्ट घालूंक जावंक ना, सुकलो ना तो. देखून कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो. पळया बेजारान फाटीं गेलो. ताणें पातक केल्लें. जर तर आपणाचें पातक वळखून ताणें सोमया लागीं बोगसणें मागलें जाल्यार तो खंडीत तो संतोशान बदलतो. पेद्रून पातक केलें. पातक केल्या जे 3 फावटी इनेगार करचें पातक केलें, महापातक केलें ताणें. उपरांत जेजूच्या पांयां पडलो, जेजूक पळयलें ताणें, जेजूचेर दिश्ट घाली ताणें. आनी काकुळतीचो सागोर जेजूचेर भीक मागली ताणें, काकुळतीची भीक मागली आनी जेजून ताका बक्षिलें. पळया हंकारान भरलोलो जुदास जेजूचेर दिश्ट घालूंक येवंक ना, दिश्ट घालूंक येवंक ना. जेजून जुदासाचेर दिश्ट घाली, पूण जुदासान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना. देखून तो पिसांतूर जालो, देशांतर जालो, कंतिश्ट जालो, बेजारान भरलो, गळपास घेवन मेलो. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कोण जेजूचेर दिश्ट लायता, कोण जेजूचेर दिश्ट घालता, तो बचाव जाता, तो ताचें दूख संतोशान बदलता म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, पळया म्हजेर दिश्ट घालूंक सकनातले मनीस हंकारी, म्हजेर दिश्ट घालूंक फुडें सरनातले मनीस गरवी. तसल्या मनशांक सर्गेच्या राजा भितर रिगोक सुरूंक कितले कश्ट घे म्हळ्यार एक खरें एक वणटें म्हणटात ताका, कॅमल म्हणटा आमी, तें एका सुयेच्या बुराकांतल्यान पाशार जायत. सुवी जाणान तुमी, ल्हान सुवी उस्तूर शिवची, आमकां थंय सूत घालीचें जाल्यार आमी तोंडांत धरून तें गुणोन कश्टांनी म्हणले बरी, कश्टांनी म्हणले बरी थंय सूत रिगेता हांव त्या सुयेच्या बुराकांत. पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, त्या बुराकांतल्यान वणटें एक कॅमल, इंग्लिशान म्हणटा कॅमल, वा एक खरें शबीतान पाशार जायत. पूण एक हंकारी, गरवी, हट्टी, कपटी, नीच, अनितीचो तो ग्रेस्त मनीस तितल्या सुलभान सर्गेच्या राजा निकोसो ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ती आयकून शीच म्हणटात, हें कशें साध्य, हें कशें साध्य. आनी जेजू म्हणटा, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक तें न्ही. देवाक सर्वसंगती साध्य, देवाक सर्वसंगती साध्य. एक पातकी मनशाचें परिवर्तन कर्ण ताका सर्गीच्या राजाक व्हरूंक देवाक साध्य आसा. सावल पळया पावल जालो, सर्गीच्या राजान तो वस्ती करून आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून आमची ग्रेस्तकाय, आमचें व्हडपण, आमचो अहंकार, आमचे दुडो, आमचे आस्तबदीक तें सर्वस्व न्ही. देवाचें बेसांव, देवाचो आशिर्वाद, देवाची दयाळ दिश्ट भोव गरजेची. देखून ती जोडजे जाल्यार आमचें तें कलतेपण आसूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आयच्या पयल्या वचपांत जाणवायाच्या पुस्तकांत हांगासर आमी आयकता, जाणवायक सरी केल्यार ग्रेस्तकाय हांवें कांयच न्ही म्हणून लेखल्या म्हणटा बरें येणार जाणवायाच्या त्या ग्रंथांत. जाणवायक सरी केल्यार ग्रेस्तकार हांवें कांयच न्ही. तुजे लागीं कितलीय ग्रेस्तकाय आसत, कितलेंय दुडू भांगर आसत, कितलेंय तुजे लागीं आस्तबदीक आसत, कितलीय तुजी राजवटकी पदवी आसत, पूण जर तर तुका जाणवाय ना जाल्यार ती सगळी ग्रेस्तकाय
कांयच न्ही म्हणटा तो, कांयच न्ही, ती धुळीक सामा, ती धुळीक सामा. पळय म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, खंडीत ग्रेस्त कांयच न्ही म्हणून हांवें लेखलें. कसलेच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना, जाणवायक सर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें, जाणवाया मुखार सगळें भांगार एक चिमटी रेंव थोड्या. जाणवाया मुखार भांगार एक चिमटी रेंव आनी जाणवाया मुखार रुपये म्हळ्यार माती. जाणवाया मुखार भलायकी आनी सोबाय कांयच न्ही. देखून भलायकी आनी सोबाय प्रास जाणवाय सो हांवें चड मोग केलो म्हणटा बरें येणार. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असली जाणवाय सर्गींत हांव देंवन येता. असली जाणवाय देवाच्या उतरांत हांव देंवन येता. असली जाणवाय देवाच्या उतरांत हांव आमकां प्राप्त जाता. देखून आयचें दुसरें वाचप म्हणटा, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पळया, देवाचें उतर मेल्लें न्ही तें, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ल्या दोन दारीच्या तालवारी बरी तें पळया तुमी. पाजिल्ली दोन दारीची तालवार एणेय सवरता तेणेय सवरता. झुजाक तें पाळटा, तें झुजाक ते वापरताले. आदी चक्रवर्ती रायपुर वापरताले. एणेय सवरताले तेणेय सवरताले. दोनूय कुशीन बेस येयल्यार दोनूय कुशीन कुडके जाताले. जीव देवाचें उतर म्हळ्यार तें, देवाचें उतर जिवें तें, जिवें एक्टीव तें, जिवें आनी क्रियात्मक. विविध कामां करूं शकतात आसलें, असर्य करूं शकतात आसलें, अजप करूं शकतात आसलें तें देवाचें उतर. तें दोन दारीच्या तालवारी परी, पाजिल्लें बाड्ड जाल्लें माती केल्ल्या तालवारी बरी न्ही, पाजिल्ल्या दोन दारीच्या तालवारी बरी तें सवर्ण बेणूंक कातरूंक शकता. प्राण आनी आत्मो, पळया आमचे ते आशिल्लो प्राण आनी आत्मो संद आनी आडांचो सार सयत मेकळें करतूंक शकतात असली सकत ताका आसा त्या देवाच्या उतराक. पळया आमची आड मात्र न्ही, आडा भितरलो सार्स पर्यंत, आत्मो मात्र न्ही, आमचो प्राण पर्यंत विधूंक ताका सकत आसात त्या देवाच्या उतराक. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर हें देवाचें उतर मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारखिता. तें देवाचें उतर मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दृश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना. देवा मुखार सगळें सोडून दवरलें बरी, देवाच्या दोळ्या मुखार सगळें सोडून दवरलें बरी. उक्त्या आसा आनी देव सर्व जाणा. देखून देवाचें उतर तें क्रियात्मक जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ल्या दोन दारींच्या तलवारी बरी तें खतरूंक शकतात असलें. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करची सकत ताका आसा. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तसलें देवाचें उतर. देवाचें ती जाणवाय दिता आमकां, ती जाणवाय दिता. कसली जाणवाय? सर्गींचें राज्य जोडची जाणवाय, सर्गींची ग्रेस्तकाय जोडची जाणवाय आमकां दिता. ती जाणवाय हो ग्रेस्त तरणाटो, हो ग्रेस्त मनशाच्या सुवार्थेंत आपणावंक शकलो ना. कित्याक शकलो ना? जेजूचे ताणें दिश्ट घालूंक ना. देखून ती जाणवाय मेळोंक ना. ती जाणवाय मेळ्ळी जाकेवाक, ती जाणवाय मेळ्ळी माथेवाक, ती जाणवाय मेळ्ळी प्रद्वारे सांपडलेल्या स्त्रियेक, ती जाणवाय मेळ्ळी त्या सामारिताच्या स्त्रियेक, ती जाणवाय मेळ्ळी ते रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कोण पळय कलतेपणान सोम्याचे दिश्ट लायता ती सर्गीची जाणवाय ताका प्राप्त जाता आनी सर्गीचें राज्य ताका फावो जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमची ग्रेस्तकाय बगलेक दवरया, सर्गीच्या जाणवायक आमी अत्रेक राखून रावया. देवाच्या उतरा मुखांतर ही सर्गीची जाणवाय आमची करून घेवया आनी देवा हुजीर सोम्या हुजीर कलतेपणान दिमी घालून सोम्याचे दिश्ट लावया आनी खंडीत आमी सर्गीची ग्रेस्तकाय जोडूंक शकतले हांव असलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तिरेका देवा त्या आसूल आमचो बावर तुसार ह्या सगळीं सांगात म्हणया. सत्वंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी विधमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यावर विग्रभे संभवलो ओंकार मरियेतान जल्मलो पंचमिगातांनी कोसोसली ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला तेन तान शिवेनी मेल्ल्यान ती मुर्सेवी करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कतुले पयस सभे भक्तांचो एकतार पदकाचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, त्रिएक देवा ती उसारलेले आस भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या त्रिंदादीच्या पांयांतळ आमी समर्पिया. तुमची सभा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझे मी संसोलन वरच्या
पापसैब गोडी बाप याचक आनी धर्मिकांक तुजे सक्तीन बर संवसारी सक्तीन थंय लब्ध नासतना बगार सासणीक जिवी जोडचे दिशेन सुमकोंकू तुजे कृपेन तांकां बर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सरकारी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी कोस्टूंच्या लोकांची दुखां पुसूंक आनी हे दिशेन बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक विविध रितीच्या बांदपासन आनी खोट्या सवयांक बली जावन आसच्या सर्व तुज्या भाव भयणींक भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पित तांकां ह्या बांदपासांत हांव सुटका दी आनी सासणी जिविताचे वाटेर सुमकोंक बेसांवां फोवो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक कोरोनानी ते कुडीचे पिडेन कश्ट केल्ल्या सर्वांक तुजे स्पर्श दी तांच्या दुखान तूं आदार जा पिडेच्या बांदपासांतले सुटोवन बरी भलायकी तांणी जोडूंक तुजे कुमकेचो आत तांकां दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक माध्यम मुखांत रेमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एक भाव भयणीचेर भावार्थांचेर आनी भक्तिकांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तुजे सक्तीन तांकां बर वस्तू केंद्रीत संवसारांत तावन मेकळें जावन सासणीक जिवी जोडचे वाटेन आमी सर्व आनी सोमकोंक तुजी आशिर्वादां आमचेर वत म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एगडी बरदोळे दांबया आमच्याच कासकी गरजां खातीर मागया जे कोण मागतान बसयलां तांचो उडास काडून तांचे बसोत आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजे मुखार उबारिल्ली मागणी सगळी आमी तुका समर्पण दिता तुज्या पुताच्या त्या उतरा मारिफात आमचे जिवीत सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोच्या दिशेन रुपीत करूंक संवसारी ग्रेस्तकाई लब्ध नासतना सर्गीच्या जाणवायक लाभदोंक आनी ह्या मुखांतर कलतेपणां सोम्या मुखार येवन सोम्याचे दिश्ट लावन ती जाणवाय आपणाची कर्ण घेवंक आनी ह्या मुखांतर सर्गीचें जिवी जोडूंक आमकां फोवो कर म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या धन्या म्हजो भावा पेटोवन दिता सर्वोस मुझे तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी वा तुका भेटोवच्यो घे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी वाय तुका अर्पुच्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदावा सुस्पोर म्हणून घे प्रितीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी दवरता ती मागणी आनी देणी तूं दयेन मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदा पावय हे आमी मागता तुज्या पुरबायाच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणा जिखल्या समेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवंत सर्गरा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या दुतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता
Pavit, 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 dălparan sus servis portun. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात काजे. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. मगळ बाबनीनो बो पवित्र घडी आमी समरमता जेजूचे मास आनी उंडो जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची ही घडी. हे संदर्भार जे कितें आमी मागता ते सगळें आमकां मेळटा. असले बाबर्तान भक्तीपणान ह्या रितीन आमी वांटयली जावया. बापा क्रूसूतून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुठ परगटुया. सुम्या जेजू आमी होवूडो खाता आनी एका सिंतले पियेता. तितले पोटीतून वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साईबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती दिसोपती बागे वचूचे बागे वता धर्मदूता बागे वचूतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजनामतीन दवर ताणें शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार. देयकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असू तुमचे सोवे माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे. पळया सगळी आमी दिंबी घाली हांगासर हांगा पळया पळय जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली सर्गेची जाणू वायती देवाचें उतर ती दोनदारीची तलवार ती हे सुमया थंय येवंक भक्तीपणान कलतेपणान हे सुमयाचे दिश्ट लावंक आज प्रती रितीन आपोवणी दिता ती आमचे जिवीत संतोषान बदलूंक उलो दिता ती सगळींचें रात जुडूंक आपोवणी दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुजे कासूत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुण रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन. मगळ भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचें मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना तरी आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर्ण घेवचें प्रयत्न करया. पत्रेक असो कुमगार आतां आमी सेवया. ये सोमिया ये तू धन्या स्वागत करता तुका मुझे संगी एक जासऱ्या सर्गीच्या ये तो रास कर काळ जन्मुजा. जेवण सर्गींचे मासा रक्ताचे जेजून स्वांटून आमकां दिवचे खाण आत्म्याचे आमच्या फायद्याचे सस्ती जिवीत आमकां लाभोवचे. प्रार्थुया मैमेवंत देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णान ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगळ भाव भयणीनो भुरग्यानो भक्तिकानो भोव भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटलेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां. देव बरी करून म्हणटा भाव मॅक्सी भाव पुरबायचें संगीत तुवें दिल्याक तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं. भयण विल्मा तशेंच भाव जॉयसन ही मिसाची मंडळ करून वाचूंक आदार दितात. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल मानेस्त विनोद गंगुळी अविनाश गंगुळी आनी कुटुंबादारांचो हें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर सर्व लोकांनी पळय म्हणल्यार इरेद्यान हो वावर करून आसात. तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या भावानो भयणीनो कोविड-19 पिडेच्या नियमानुसार ह्या वर्साई आमी सोंप्या रितीन ह्या पुंतळाची वार्षिक महापर्व आमी आचरण करता. ह्याच म्हयन्याच्या 28 तारीखेर ह्या पुंतळाची वार्षिक महापर्व ह्या परबेक तयार जावन 3 दिसांची रितीर हांगासर आसतली. येवच्या मंगळारा 12 तारीखेर बुधवारा 13 तारीखेर आनी ब्रेस्तारा 14 तारीखेर सकाळी 9 तावन दनपारां 12 वरां पर्यंत हांगासर रितीर आसा केल्या. रितीर दितात मनादी बाप रिचर्स क्वॉर्टर्स काबुजेन मेळाची आसक बिजय मंगळूरू. व्हड संख्येन रितीन वांटलेली सावंक आनी यत्मी बरेपण जोड घेवंक तुमकां ह्या वखदां आपोवणी दिता.
19 तारीखेर हांगासर फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात जाता. 9 वरार बावटो बार्न नव्यानाची सुरवात आमी करता. 9:30 वरार मीस उपरांत नव्यान, ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन. 9:30 तो 11 वरां पर्यंत मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. व्हड संख्यान ह्या 9 दिसांच्या नव्यानांत वांटेली जावंक आनी 9 दीस नव्यान करून तुमी वागलेलो ते साव उपकार फावो जावंक विशेश करून ह्या नव्यानांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. 26 तारीख 24 24 तारीखेर कोंप्रिसो आयतार आमी संभ्रमता. सकाळीं 8 वरार मीस उपरांत नव्यान, ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. 27 तारीख बुधवार सांजेर 6 वरार बेसपाचें मीस उपरांत नव्यान आनी सक्रामेंताचें बेसांव त्या दिसा आसतलें. 28 तारीख ब्रेस्तार फेस्ताच्या परबेचो दीस. सकाळीं 8 वरार फेस्ताचें सादें मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमी मीस हांगासर आसा केलां. सर्व भक्तिकांनी व्हड संख्यान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक, 9 दिसांच्या नव्यानांत वांटेली जावंक ह्या मुखांतर तुमकां हांव आपोवणें दितां. फेस्ता बाबतीं मिसां मुड्दोम पिरजेंत तशेंच दान दिवन सहकार दिवंक तुमकां आपोवणें दितां. मिसांनी मुड्दोम तुमी ऑफिसान दिया, दानी तुमी ऑफिसान दिया. पिरजेंत सादी पिरजेंत 1000 रुपये, फेस्त पिरजेंत 5000 रुपये, प्रधान पिरजेंत 25000 रुपये अशें आसा केल्यात. वर्त्या मापान तुमचो सहकार ह्या पुंतळाच्या वार्षिक फेस्ता बाबतींत दिवंक तुमकां हांव उलो दितां. ह्या पुंतळांत जायते बरेपण, जायती बेसांवां तुमकां वळोवन आयल्यांत आनी मुखारी ती वळोवन येतलीं. देखून वर्त्या मापान ह्या पुंतळाक सहकार दिवंक तुमकां हांव उलो दितां. पुंतळाच्या फेस्ताचें अकावंट नंबर हांगासर तुमचे मुखार आमी डिस्प्ले करता. तातूंत तुमी धाडयेत. नंतर म्हजें फोन नंबर हांगासर आमी डिस्प्ले करता. त्या फोन नंबराक तुमी फोन करून माहिती तुमी जोडून घेवची. तुमकां समेस्तांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं उबी रावया. 7 दीस जाले निमी घालया. 3 दिसो आशिर्वाद आमी जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी बेता की तुजी गाता, उपकारास तुझ्या अर्घां दिता. वाटेन तुजे सोलून मोगन तुझ्या रावून, संदेश तुजो गाजो आदर मागता. उतर तुझे सोम्या आयकून पाटलाव तुजो करता. उतरान करनेन बोऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या आमी वेता गीत तुजे गाता, उपकारास तुझ्या अर्घां दिता. वाटेन तुजे सोलून मोगन तुझ्या रावून, संदेश तुजो गाजो आदर मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन पुरुषाच्या कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.